ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया आखी प्रितूम सगळो संवसार ताच्या हातांत आसा उंच उंच पर्वत खोल खोल दोरये ताणेंच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच दिवतो आमी सगळीं ताची पोरसां सोरवाक वेल्यो शेल्यो सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिवासूया तो तीर खडो आमचे तारण ताका वखणुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवा बापाची काकलू सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोवे आसूं मोगाळ बावमळिदो जोरी आज मंगळार आनी तुमी हांगा आयल्यांत बायग्योन आंतोनीच्या मानांक ह्या मिसांत वांटो घेवंक आनी ताचे मुखार तुमची मागणी उबारूंक आज आख्ख्या संवसारार विस्तारलेली पवित्र सभा बायग्योन जुजे आंकवार मरेचो पोती आनी जेजूचो बापूय आचीक दोबाचीक परब करता ह्या समयार ह्या दोगोय भोगता मुखार आमची मागणी घालुया बायग्योन जुजेय पदवेदार बायग्योन आंतोनीय पदवेदार आनी तांचे मुखार आमची मागणी घालून आमी ह्या पिराचीत काळांत आसा हो पिराचीत काळ पवित्रपणान सारूंक आनी पवित्र जावपाची पावलां आमी मारूंक ही यात्रा कोरेजमाची जी आमी सुरू केल्या ती शांती पावंक आमी मागुया आज आमची इगोजीन जो देखावो आमकां दिश्टी पडटा तो म्हळ्यार ओ पळय आसा ओ मनीस जी पिलातान उतरां म्हणली तुमचो मनीस ताका तुमी जाय तें करात तुमचो मनीस ओ पळय आसा ओ मनीस ते आमच्या दोळ्या मुखार घेवया आनीक आमच्या जिवितांत अदीक करून आमकां क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड सोंसूंक पडटा क्रिस्तांवांक दाखयतात ओ पळय आहा तो ताका मारूंक जाय ओ पळय आहा ताचें निसंटण करूंक जाय जायते फावट आमच्या जिवितांत असले माथाळे आमकां घालतात आनी आमचें निसंटण करतात हेवूय इतेसां आमच्या मनांत दवरुया आमच्या भारतांत अदीक करून जायतो पिडापीड आमचे पवित्र सभेक पडटा ताचोय उगडास करुया आनीक आमकां हे भाशेन गोवायकी दिवंक आपयल्यांत म्हूण रुजू जावुया आनीक देवाचें बोड आमकां मागुया आमी ही गोवायकी साक्षी सभे माजार दिवंक
आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो ज्ञाव चरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच संकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. क्रिस्ता काकलूट कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर, क्रिस्ता काकलूट कोर. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. मोहिमा देवाक उसोरी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासता. तुझ्या तोर मोवा पासो आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाची शिली, तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकलूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाचे इतिहासां भेटयता जुझे फेर्नांदीस. ताचे पासत करीत भाशेन मागुया आनी ताचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवं. आज बापायांचो दीस समोरुंतात. आमचे फिरगोजेन तो आमी फाल्यां कोत्ता, कित्याक आज मंगळार देखून सगल्या बापायां पासत करीत भाशेन मागुया. बरोच भर जुझे ओ जोझफ, जो, जुझेप्पे म्हणटात तांचेय पासत मागुया. कित्याक हें नांव सगल्याक शिंपडलां आनी जायते जाण आहात जुझे म्हूण. बायगून जुझेचे विणवणी मागून तांच्या आवय बापायन तांकां तें नांव घालां. तो सगळे जुझे म्हणटात, जोझफ म्हणटात, जुझेप्पे म्हणटात, जो म्हणटात, तितलेय पासत मागुया. सर्वेस्परा, आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताचे माये मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें बायगोन जुझेक विंचलोय. तेच परी जुझेचे गुदार्थ कुडीचो, जेजूचे गुदार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें आमकां नेमल्याय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचूं आनी समेस मनशांक ताची सोडवण पावूं.
आमच्या स्वामिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्या रक्ताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवांक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताजो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराण्या आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणांक तोखता तसलेंच करतलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो, ताची संसद तोखतली नितेकाली. सगळीं म्हणुया, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तुजो मोग सर्वेस्पळाप सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वासीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वासीपण तुवें अखंड करून दवरलाय. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. सदांकाल म्हाका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणेनो, संवसार ताचें जायत जातोलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण बावार्ता उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच बासावणी फुक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे सोस्तीक मुणगे समूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा पोरी बावार दवरतात तांकांय. ती खरेंच मेलचे खातीर ती बावार्ताचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा पोरमोने जे देवाचेर ताणें बाबार दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नांत्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा पोरमोने बोरवोशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवोसो दवरून ताणें अशें सोत मानलें की
खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच ह्या ताच्या प्रमाणीकपण कशें लेखून आयलें. देवाचें उतर हें. शिव पोतोमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Lódate, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Lódate, oh Cristo. Amen. सोर्वेस्पोरा, तुज्या घरान रावतात तीं कितलीं बागी. दीस रात तुजे वाकांनी कोत्तोली. Lódate, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Lódate, oh Cristo. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumia. जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारयेचो पोती, इका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालोलें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबी सांबाळलोली मेवली. तिचे पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजलेलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या वांगडा घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जोडून दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपलेक पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका आपल्या सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीवंत भाव भयणीनो, बायग्योन जुजेची परब आमकां एक व्हडलो बोरवोसो उत्पन्न करता आमच्या जिवितांत. देव आपल्या पुताक धाडूंक सोदतालो तेन्ना ताका एक मनीस जाय आसलो जो आपल्या सारक्याचो, आपल्या काळजा सारकेलो मनीस, जेजूचो सांबाळ करूंक, ताका मार्गदर्शन दिवंक, ताका वयर काडूंक, ताका धर्माच्यो वस्तू शिकोवंक. आनी देवा बापान जुजेक विंचून काडलो. जुजे नांव म्हणल्यार ताका वाडोवं. कितें वाडोवं? संसद ताची वाडोवं, ताका पूत जल्मो, तशेंच तें नांव. जुजे म्हणल्यार मे ही बी एडेड विथ अ सन, ताका पूत जल्मो. आनी हें नांव आदलेय कोरारांत आमकां मेवता जेन्ना जुजेक
भावांनी विकलो तेन्ना जुजे पातशाय जालो आनी आख्खे इस्रायल पोरजेक ताणें सांबाळली बुकेन पोरसां मोत्ताली ताचेशी आयले तेन्ना ताचे भाव ताणें तांकां इलाज केलो जिवीत दिलें जुजे हें नांवूच वापरल्यार प्रोश नासलोलो मनीस कसो दिसता जोसफ इन क्रायसिस ओई जुजे जाका भावांनी विकलो ताका प्रश्नांनी घालो ताच्या भावांनी आनी ताका ताणें नाटक करून केलो पूण ह्या मांडणेंतलो देवान ताका वाटायलो आनी ताका व्हडलो केलो पूण दुसरो प्रश्न आयलो तेन्ना इस्रायलाक जेवण नासलें तेन्ना हे जुजेन दिलें ताका राज चलोवंक आपयलो नव्या कोरारांत जुजे हेंच नांव कित्याक जुजे नांव लोक घालताले इस्रायल पोरसां त्या जुजेच्या नांवांक लागून म्हणजे मे गॉड एड देवान तुजी संसोत वाडोवं देवान तुका आनीक एक पूत दिवं पूत जल्मलो जाल्यार संसोत वाडटा अशें म्हणजे देवान तुजी संसोत चडोवं हें नांव जुजेचें आनीक जुजेक विचून काडलो तेन्ना सगळ्या प्रश्नांनी क्रायसीस जोसफ इन क्रायसीस ताणें बरें मानून घेतलें देवाची उजवण जेन्ना ताका सोयरीक आयली पूण पयलींच गोडेक ताका गमलें ती आवय जाल्या म्हूण तो प्रश्नांक पडलो क्रायसीस जोसफ इन क्रायसीस आनी मागीर देव ताका दुतावदेशी हो प्रोश सुटावो कोत्ता तिका हो भुरगो तिच्या कुसव्यान संभोवला तो पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुवें तिका तुजी पोतीन म्हूण घेवंकूच जाय जुजेन मानून घेतलें दुसरो प्रोश जुजे क्रायसीस ती बाळवंत आसा आनी कोस्तोरी बाळवंत आसतना तिचो ओदीक परामर्श करूंक जाय गोरकारान आतांचे आतां आंगासोल्ली घे आनी तुजें नांव नोंद करूंक बेतलेहेमांत वच आनी तो तिका एका गाडवाचेर घालून वता क्रायसीस कितें तें ताका समजना देव ताका प्रश्नांनी आपयता वच आनी तो वेता थंय गेल्यार आनीक एक क्रायसीस खाणावळीन जागो ना एक दादलो आपली बायलेचो मोग कोता आनी ती प्रसूत जावपाची पावल्या तिका भुरगो जावपाचो आसा आनी देवाचो पूत म्हूण नांव ताका कितें घाल म्हूण तें लोकून सांगलां जोशुए देव सोडयता हें नांव तुवें ताका घालूंक जाय ओ देव सोडयता तो आमकां कित्याक कास लायता आमकां कित्याक ह्या प्रश्नान घालता खानावळींत त्या देवाच्या पुताक बरे भशेन जल्माक काडूंक ताका सुवात ना क्रायसीस तो एक खावणेंत थंय त्या आपल्या नव्या जल्मल्या पुताक थंय घालता एगेन क्रायसीस जनवारां मदें मनशां मदें न्हय मागीर ताका रातचो सपनान दिसून म्हणटा दुस्मान मारूंक सोदता व्हर आनी पळोवन वच इजिप्ताक वच इजिप्ताक तावन पोत्तून ताका आपयता हे वाटेन आनी मागीर हेरोद मेलो म्हणटच पोत्तून वता सगळे प्रश्न जुजेक बाबड्याक हे प्रश्नांनी गोट रावंकूच देवान ताका विचून काडलो कित्याक देव ओकोण गॉड इज स्टेबल गॉड इज स्टेडफास्ट देव ओकोण देव बदलना ते पासत जुजेक ताणें विचून काडलो असलो बदल ना तसलो आपल्या काळजाचो मनीस गोट मनीस ओकोण मनीस कितलेय प्रश्न येवं कितलेय क्रायसीस येवं म्हजो सेवक गोट रावतलो म्हजो सेवक हालचो ना म्हजे भाशेन देव ओकोंड देव गोट देव आलो ना हो गूण जुजेन ताणें पळयलो मागीर दुसरो गूण जुजे ताका विस्वाशी रावलो खंयच्याय वेळार देव आज्ञा घालता रातच्या लागून रातीच आतांच उठ आतांच वच ओ विस्वाशी सेवक
देवाचेर पात येता आनी देवाचेर पात येवन आपलीं पावलां मारता. दुबाव येतात ताका, पूण दुबावान जोयत व्हरता आनी फुडें वता. विस्वाशी, देवाक एकदम विस्वाशी. तिसरो गूण, हे विस्वाशीपणान तो देवाची कुशी करूंक तयार आसा आनी देवाची येवजण्यो पाळूंक तयार आसा. देवाची कुशी पाळटा आनी त्याची येवजण फुडें वता. हो तिसरो गूण ताचो. आनी चवथो गूण, ओगेपणान वावुरपी. बोबाड करपी न्हू. ताचें उतरां आमकां आयकूंक येनात. एकूय उतर ताचे विशीं बरयल्लें ना, पूण शुभ वर्तमानकार ताचे विशीं बरयतात. तो ओगी मनीस ओगेपणान. देव ओगी, देव आपणाक जाय तेन्नाच उलयता, पूण ह्या ओगेपणान देव जाय तें बरेंपण आमकां दिता. आनी निमाणे सुवातेर, 5वे सुवातेर, जुजे अपरायट मॅन, नितीवंत मनीस, नीत सांबाळपी. देवूय नितीचो, देवूय नीत सांबाळटा. गॉड इज रायचस. हे 5य गूण देव जुजेंत पडयता आनी ह्या 5य गुणांक लागून आपली जबाबदारी ताका दिता. आनी तो जाणा, बेस बरें जाणा, म्हजो पूत जुजे म्हजें काम करतलो आनी ह्या पुताक आपल्या मार्गदर्शन दितलो. ह्या पुताक वयर काडटलो. ह्या पुताचो परामोस करतलो. बराबर ताच्या आवयचोय परामोस करतलो. असलो देव, देव जावन आसा पोती आनी देव जावन आसा बापूय. हे दोनूय वर्गूण जुजेंत मेवतात. जुजे पोती, निर्मोळ पोती म्हणटात आमी ताका, निर्मोळपणान बोल्लोलो. आनी जुजे बापूय. पयलो तो पोती, मागीर तो बापूय जाता. पूण कुडी वाटेन तो बापूय न्हय. आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, जोसेफ इज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ जीजस. कुडी वाटेन न्हय. तो पासो तो निर्मोळ. तो कायद्या प्रमाणे बापूय. लिगल फादर, नॉट बायोलॉजिकल फादर. लिगली ही इज द फादर. कायद्या प्रमाणे देवान ताका बापूय नेमला. आनी ह्या पासत पोती आनी बापूय हे गूण देवाचेच. देव इस्रायल पुरचेक आपली उगटावणी कोत्ता तेन्ना, आप पुरगोटणी कोत्ता तेन्ना सांगता, हांव पोती आनी इस्रायल म्हजी पोती. मागीर आपल्या पुताक धाडटा तेन्ना हो पोती आसा तो बापूय जाता. बापूयपणाचो एक भुमिका देव घेता आनी हीच भुमिका जुजेकूय दिता. तूं पोती आनी तूं बापूय. ते पासत आज आमी ताची परब कोत्ता तेन्ना देवाक दिनवासता. ह्या खेरीत बापाय पासत. ओ बापाय देवाच्या मोगाचो. ओ बापूय विस्वाशी. ओ बापूय ओगेपणान बोल्लोलो. ओ बापूय देवाची कुशी आनी येवजण पाळपी. ओ बापूय नितीवंत बापूय. आज जेन्ना बापायांचो दीस आमी पाळटा आनी फाल्यां पोत्तून आमी पाळटल्यो, आमच्या बापायांचेर नदर मारुया. हे गूण बापायक आहात जाल्यार बापाय फकत व्हडल्यो आज्ञा घालपी न्हय आनी जबरदस्तेन राज चलोवपी न्हय. बापायचे पयलो गूण दिश्टी पडूंक जाय तो म्हणल्यार ताचो मोग आपले पोतीनी सोवें आनी ताचो मोग आपल्या भुरग्यां सोवें. भुरग्यांक बरेपणान बरोवंक, भुरग्यांक देवाचो मोग दिवंक, भुरग्यांक देवाची ओळख दिवंक हें बापायचें काम. जुदेव जातींत दादलो बापायक सगळी दोतोन शिकयतालो. बापूय भुरग्याक दोतोन शिकयतालो. आवय न्हय, बापूय शिकयतालो. आमच्यो आवयो शिकयतात, कित्याक बापायांक घडये वेळ ना. आतांचे बापूय, भोव थोडे बापूय भुरग्यांचो परामर्श करतात, भुरग्यांक घेवन भोंवतात. जायते फावटी बापूय आहात, भुरगें जल्मलें म्हणटूच प्रेम घेवन त्या भुरग्याक पासय कोत्तात. हें हांगासरल्या संस्कृतायेन ना, भायल्या गांवांन आहा. सगळे बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन पासयेक वतात, तांकां बागेंत वतात, तांकां प्रेम घेवन चलयतात, तांकां न्हाणयतात, तांकां साप कोत्तात, तांकां चलोवंक शिकयतात. आमचे बापूय तितले न्हय, पूण भोव थोडे आहात. हांवें शिवोल्यांत लागून बापूय पळयल्यात असले बापूय जांकां पडून गेलां आपल्या भुरग्यांचे. भुरग्यांक बरे भाशेन वाडयतात, भुरग्यांक तापयनात,
भुरग्यांक कसलीं कसलीं उतरां उलयनात, भुरग्यांचे उजीर गाडी मारिनात, भुरग्यांचे उजीर आपले बायलेक मारिनात. आहात हांगा शिवल्यात, हांगा देवाक देंवयतात, पूण घरा वचून बायलेक बरोच मार घालतात. पूण पळोवंक गेल्यार सारको भाग्यवंत कसो, पूण घरा लागीं मार बायलेक. आनी मागीर बापूय कोत्ता तें पुतूय कोत्ता. बापूय मारतालो आपले आवयक, हांवूय मारतलो. कित्याक? बापूय मारतालो. म्हणजे असले आजून आहा जबरदस्तीचे बापूय आहात. दे शूड बी ऑथॉरिटेटिव्ह, नॉट ऑथॉरिटेरियन. अधिकार आहा बापायक, पूण तो बरे भशेन दाखोवंक जाय. म्हजो अधिकार आहा देखून हांव म्हाका जाय तें कोत्ता तशें ना. कित्याक पयलो उगडास करूंक जाय बापायन, हांव देवाची सुवातेर उबो आहा, देवाची सुवात घेता. आनी देव पोती, बरो पोती, बिस्तो पोती न्हय, आनी देव बापूय. हे दोन वर्गूण दर एका बापायन जाणा जावंक जाय आनी ह्या प्रमाणे वागूंक जाय. आवयच ना भुरग्याक वयर काडूंक, बापायचोय कायदो आसा. दोगांयनी भुरग्याक वयर काडूंक जाय. सगलें आवय कडेन सोडलें आनी आपूण गेलो ना. भुरग्याक वेळ दिवप, भुरग्याक वयर काडप. आनी पुरुश लिंगाचो भुरगो आपल्या बापायक सोदता. बापूय तरी ना, तो निराशी जाता, तो शिकोवंक सोदिना. बापूय ना जाल्यार कांय आयकूंक सोदिना. कित्याक? बापायचो मोग, बापायची ऊब गरजेची. जरूय जायते आमचे बापूय भायल्या गांवांनी आसात आनी तांकां मोग मेळना. फकत मागीर आयले म्हणटच क्रिसमस फादर कशें सगलें कितें कितें हाडलां तें वांटूंक ते क्रिसमस फादर जाले, रियल फादर न्हय. पूण हांव कांय म्हणना, कामाक लागून ताणें थंय वेचें पडटा. पूण घरा आयलें म्हणटच आपणें सगलें दिलां, आतां बायलेक तूं पळय. ना, तूं ना तितलो वेळ तुवें आतां थोडो तेंप तूं आयलाय, तो तूं 8 म्हयने 9 म्हयने 1 वर्स 2 वर्सां न्हय, पूण तूं ह्या म्हयन्याक आयलाय. हे म्हयने जावंक जाय 2 वर्सां भुरग्याचो परामर्श करूंक. तेंच नांव भुरगो समजतलो बापूय म्हळ्यार कितें, बापायचो मोग म्हळ्यार कितें. आनी हो भुरगो जेन्ना लग्न जाता, आपल्या लग्नांत असलें बापूयपण हाडटलो. आकार न्हू म्हणून झुजे. ते पासत सगल्या बापायंक हांव एक उलो कोत्ता, म्हणजे तुमचो कायदो झुजे भाशेन ओगेपणान बोवाळ मारून न्हय. घरांत तूं तरी बोवाळ मारताय, तूं भुरग्यांचे कान बेरे कोत्ताय आनी भुरगीं आयकुचीं नात. बोबाळ्यो बापूय म्हणटली. भुरग्याक बरे भाशेन वयर काडूंक केन्नाय ओगेपणाची गरज आहा. त्या भुरग्याक विस्वासी सेवक करूंक बापायची गरज आहा. आनी ते पासत हें जावं विस्वासीपण, ही नीत सोदप, सात्वीकपण हें बापाय कडल्यान येता. अदी करून पुरुश लिंगाच्या भुरग्याक. तर बापायचो आमी आज उगडास करता आसतना बायगून झुजेक नमणो घेवया. आनी बायगून झुजेन आपल्या कुटुंबाक वयर काडली. कितले क्रायसीस ताका आयले, कितले प्रश्न आयले. प्रश्न पडटा तेन्ना बापूय घरांतलो कुशीन सरोना, पूण तूंय रावता आनी ह्या प्रश्नांतले आनी क्रायसीस आहात तातूंतले आपले आख्खे फामिलीक सोडयता. मारयेकूय सोडयली झुजेन आनी जेजूकूय तेच भाशेन तांकां राखता, तांचो परामर्श करता. तर सगल्या आमच्या बापाय पासत मागुया आनीक हें देणें सगल्या बापायांक फाव कर म्हूण मागुया. बायगून झुजेची देख घेवन तांणी आपले फामिलीक बरे भाशेन वयर काडूं. आमी सगळीं उबी रावया आनी आज आमचो बाबार्थ सुबे माजार उच्चारया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेक हांव जल्मलो, पोंस प्रताकाल ताणें कूस नुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक
कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमची तेसावां हे वेळार देवा मोरयान तूं बारूय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेच्या काळजान देवाचो अनुभव घालून आनी हे तोरेन तिचो बावाट वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भागिवंत जुजेन आपल्या वावरा वरवीं दिरान देव भिरांतीन आनी सात्वीकपणान आपलो घोराबो चलयलो. ह्या भागिवंताची देख घेवन आमचे बापूय भावार्थाचे ओकोण परगोटणार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. ह्या मिसा बलिदानान जुजे फेर्नांदीस हाणें आपले इतिहासां भेटयला. भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन सुभाम आशिर्वाद ताका फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. बापा मोगोडा तुजें बापूयपण तुवें बायगून जुजे उदेशी ह्या संवसारांत ताजीर केलें आनी ताका एक न्हू म्हणो कसो केलो सगल्या बापायांक. आज बापायां पासत मागता आसतना बायगून जुजेच्या दिसा सुमयार सगल्या बापायांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. तेच बरोबर आमी जाय ती तें हांगा घेवन आयल्यान बायगून आंतोनीचे मजतीन तुजे मुखार घालूंक तशेंच बायगून जुजेचे मजतीन तुजे मुखार घालून ती आमी सगलीं तुजे मुखार उबारता. ही सगलीं तें तूं स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकीन राख आनी सांबाळ क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C25 पेज 39. बापा नामची लागीं देव तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आखी प्रीतू करता वेदी तिचेर तुका
भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसली सवमूळ मागात. तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्यापूर्वी सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागेवंत आंकवार मरेक जल्मलोलो त्या तुज्या पुताची बागेवंत जुजेन विस्वाशीपणी सेवा केली. मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका वंपून दिता आनी आमची भोगतीची आनी विस्वाशी सेवेची कोणा जावं म्हूण तुजे कडेन नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काडे आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बायग्योन जुजेच्या परबे दिसाक आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकाणटा तुजी किर्ती परगडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवा मातयेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाळ्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित आत्म्या वरवीं मनीस जालोल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशीन देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बापा खरोच न्हू पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून निदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोर्मदुतांक दिवून म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोरपुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोर्मदुतांक दिवून म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. ए म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमा समेस्तांच्या हांगासर आयचे दिसाक एवेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीन तिचो निर्मळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोरमृता बायगोन जुजे पवित्र सभेच्या आस्कऱ्या बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन झेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सोर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या बावणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टाकुती दोंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पुरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन आत जोडून आमी सगळीं बराबर म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरिक्ता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलेली आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी उबीच रावतले हांव जेजू घेतल्या उपरांत आमच्यान दिमी घालूं येता बसूं येता उबी रावं येता The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, he or she may be a Christian, but you have to be a Catholic, or people of other faith, or people who do not believe in God. Please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69. Sorki undo Jesun dilo Amka oslo favor naslo Amso Jesu chemor zalo Amchi atmi bukik paulo Ye Jesu vegi Otmo tu
हाजीर जाता ओस्ती रूपा जेसू रावता जेवणा रूपान काळजान रिगता मनशा गोठाय दिवूंक सोदता ये जेसू वेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेसू वेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. उभी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवळ्या बापा, बायगोन झुजेच्या पोरबे दिसाक तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्यान आनी जिविताच्या उंड्यान पसून गोट केल्यान. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांक उदी करून बापायांक बायगोन झुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरवेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विनोवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनोवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पळी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजी उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीबुरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळक जेजू तुजे विनोवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. भाग्योंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें भाग्योंत आंतोनी मुखार घाल.
ओरचोऱ्यांच्या बागयो तातून तूं कवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कोर. आमेन. Santa Antonio, Soriacia Porta, Portugal, Sotuno, Portata, Tuja Gronta, Requenta Porta, Balog Jesu, Raya Sorasa, Tuja Gronta, Jenna